त्यामुळे आम्ही आता चढ करून 27 जानेवारी 27, 28, 29, 30 असे आम्ही ठरवपाचे येवजिल्ले आसा आणि त्या दृश्टीन आम्ही आता आमच्या सेक्रेटरी बरोबर हांवें चर्चा केल्या आणि तेवूय तांणी स्वीकृती दिल्ली आसा. आमी आज मुख्यमंत्र्यां बरोबर चर्चा करतले आतां वचून आणि बदललेल्या तारखेचेर विचार करून आमी कळीत करतले. म्हजो विचार आसा की नुस्तें जें भायर वता सीमे वयल्यान भायर वता कर्नाटकाच्या म्हणा खंयच्याय तर त्या कर्नाटकाच्या सीमेचेर तांकां अशी एक मोठ्या प्रमाणान फी आकारूंक जाय अशें म्हाका दिसता. तेजेरूय आमचो विचार चालू आसा. ती फी आकारल्या नंतर तें नुस्तें भायर वचचो ना असो एक हेतू आसा आमचो, जेणे करून तें नुस्तें गोंयांतूच उरून लोकांक ताजो फायदो चड मेळटलो अशें म्हाका दिसता. सगळ्या जेटींचेर आमी पुलीस तैनात करपाचे आसा, पण सद्या तरी खुबसो आळो बसलेलो आसा. जी एक फायन बी इम्पोज केल्ली आसा ती खूब कमी प्रमाणांत आसा. आतां फुडल्या येणाऱ्या असेंब्लीन आमी अमेंडमेंट करपाचो आसा कायदो, हय रिवायज करतले आनी ती फायन बी चड वाडोवन तातूंत बदल करपाचे अशी आमची इच्छा आसा आणि ते आमी करतले येता त्या अधिवेशनात. In last 1 or 2 months, we have received the application more than 300 so-called notice we are going to issue, and we will suspend the fishing license. Not yet issued. No, few have issued 92 because everything has depend upon their act. So all the 300 cases depend upon different type of illegal activity. So 92 we have issued, but remaining we will issue 300. Once we'll issue, we will give them 10 to 15 days time. After that, we will suspend the fishing license.